1 Samuel D. David फिलिस्तेवकारामध्ये David Gath गावांत आला शिरो घेता. Chapter 27. दाविदान आपणाच भितर म्हणलें, एक दीस साऊलाच्या हातांतल्यान म्हजो जीव येतलो. देखून हांव पळून वचून फिलिस्तेवकारांच्या गांवांत रावल्यार म्हाका एकदम बरें जातलें. तेन्ना साऊल इस्रायेलांत सोदूंक आनी खटपट करचो ना आनी हांव ताच्या हातांतलो सुट्टलो. तो दावीद उठलो आनी आपणा बरोबर आसलोल्या सोixim mon'xank घेवन गाथाच्या राजा माओ-kachea पुता आकिशा-xim गेले. दावीद आनी ताचे सांगाती आपल्या घरच्यां सयत गाथांत आकिशा-xim रावले. दाविदाच्यो दोगी पुतिनी Jezreelchi Ahinoam आनी Karmelchea Nabalchi विधवा अबिगेल ताच्या सांगाता आसली. जेन्ना दावीद गाथांत पळून गेला म्हणून साऊलन आयकलें तेन्ना ताणें ताका आनीक सोदलो ना. दावीद फिलिस्तेवकारांचो चाकर जाता. दाविदान आकिशाक म्हणलें, हांव तुका मानवलां जाल्यार ह्या देसांत हांवें बिराट करचे खातीर म्हाका एक धाकटुलो जागो दी. तुजो सेवक तुजे बरोबर ह्या राजधानी शारांत कसो जियोंक शकता. म्हणटोच आकिशान ताका जिकलागचो वाठार दिलो आनी हाका लागून हो जिकलाग वाठार आयज पर्यंत जुडाच्या राजाच्या ताब्यांत आसा. दावीद 1 वर्स 4 म्हयने फिलिस्तेवकारांच्या गांवांत रावलो. दावीद आनी ताचे सांगाती गेशूर, गिर्जी आनी अमेलेकीत लोकांचेर आक्रमण करूंक भायर सरले. आदल्या काळार थावन हो लोक थंय रावतालो. हो वाठार शूर ते इजिप्त पर्यंत शिंपडलेलो. दाविदान ह्या वाठारांचें निसणटण केलें आनी ताणें कोणूच दादल्याक व बायलेक जिवी दवरूंक ना आनी मेंढरांक, गोरवांक, गाडवांक, उंटांक, नेशनां लुटून व्हेलीं आनी तो आकिशा-xim परत आयलो. आकिशान म्हणलें, आयज तुमी खंय आक्रमण केलां? आनी दाविदान जबाब दिलो, जुडाचे दखिणेक व जेरामीलाचे दखिणेक आमी केनितांचे दखिणेक आमी गेल्या. दावीद खंयच्याच दादल्याक व बायलेक गाथांत जिवी हाडिनासलो. तो अशें चिंतालो, हांव अशें करिना जाल्यार तो दादलो व बायल आमचे विरुद्ध आकिशाक सांगतलो. दाविदान आमचें सवें अशें केलां. फिलिस्तेवकारांच्या वाठारांत दावीद रावो पर्यंत ताची चाल अशीच जाली. तरी पूण आकिशाचो दाविदाचेर विस्वास आसलो. तो आपणाच भितर म्हणटालो, दाविदान इस्रायल आपल्या लोकां कडचो आपणाकूच भायर आयला. ह्या पासत तो सदांकाल म्हजी सेवा करतलो. देवाचें उतर